आकाशवाणी पणजी. नाटकाच्या अखिल भारतीय कार्यावळींत आता ऐकूया नाटक दोन तडी. मूळ आसामी बरोवपी जोगेश दास, हिंदी अनुवाद पापोरी गोस्वामी हांचो आणि कोंकणी अणकारपी गजानन जोग. ऐकूया दोन तडी. देवयानी, देवयानी, आहा, तू ते हय, हांव ते. पूण तुमी देवयानीक कित्याक आपयताले? ह्या समयाक सद्दां गीता पठण करपाक सांगलां हांवें देवयानी. अजून ते कशें येवंक ना तर? हांव वचून पळयता ते खंय आसा ते. पूण तें गिता पठण करतले म्हळ्यार करूंक शकतले काय कितें? निलिमा, हे चक्रवर्ती खानदान. संस्कृत पठण, संस्कृताची चर्चा करप हो ह्या घराण्याचो इतिहास जावन आसा. देवयानी आमची सून, तीच कित्याक गीता पठण करूंक शकची ना? भवानी चरणान करूंक ना? माधवा चरणान करूंक ना? पळय, देवयानी कॉलेजात शिकलां, ताकाय हें पठण जमतलें. अशें? तशें जाल्यार पळयात हां. रामचरण तुमचोच पूत, हय मू. तो गुरू भगवान कोणाकूच मानपाक तयार ना. तो संस्कृत शिकतलो, तो विदेशी भास इंग्लीश शिकता मू. कळ्ळें, कळ्ळें. म्हज्या 3 पुतांतलो धाकलो रामचरण इल्लो वेगळोच जाला अशें तुका म्हणपाचें आसा, हे मू? जाल्यार आयक, विद्यार्जन करपा खातीर विदेशी भास शिकपाक कसलीच हरकत ना. तो इंग्लीश शिकपाक लागला, तातूंतल्यान तो कितें पूण सोदून काडटलोच. शाळेंत तो शिकतालो तेन्ना ताका संस्कृतांत बेस बरे गूण मेळटाले, हें विसरूं नाका तूं. कळ्ळें, कळ्ळें, कळ्ळें. येता हांव रोखडेंच. कोण? हांव तो बाबा. हांव भितर येवं? अरे यो यो. बाबाच्या म्हऱ्यान येवपाक आदी विचारपाची गरज तुका केन्नाच्यान पडपाक लागली रे? तशें न्हय, पूण घडये तुमकां केन्नाय अडचण आसूं येता. एक गजाल विसरूं नाका रामचरण, मनशाचें मन हीच कितें ती अस्सल चीज. हांव नितीनेम मानतांच. म्हज्या परिवारान कदीम काळा सावन. तुमच्या बरोबर हांव चर्चा करूंक शकना बाबा. घडये तुमी सांगतात तें सारकें आसतलें, पूण म्हजें म्हाकाच समजता. बाबा, तुमचे बरोबर धार्मीक वादविवाद करपाचे नदरेन हांव योग्य मनीस न्हय. व्हडल्याची गजालूच सोडात तुमी, पूण खुबूच सात्वीक मनीस तो. पूण माधव चरणा कडेन समजा तुळा केली जाल्यारूय हांव ह्या वंशाचो नालायक भुरगोच म्हणपा सारको. माधवचरण कितलो वेगळो, सामको तुमचे भशेन तो. रामचरण, ह्या घरान माधवा चरणाचें नांव उच्चारता आसतना सदांच शिटूक रावचें पडटा. याद आसा मू तें? याद आसा बाबा. मदलो भाव लग्ना उपरांत घरांतल्यान गेलो. मदली वनी हांगाच उरली. तिचे खातीर आमी सगलीं तुमी सांगिल्ले प्रमाण माधवचरणाचें नांव ह्या घरान उच्चारतना शिटूक आसतात. एक ती गजाल सदांच लक्षात आसूं दी. कितें? हय बाबा. सांगपाचें म्हळ्यार देवयानी आतां हांगा येवन गीता पठण करतली. बरें आसा, पूण ह्या खिणाक ती आमच्यो गजाली आयकुपाक हांगा ना. तर माधवचरण ल्हानपणाच्यानूच हेर भुरग्यां परस वेगळो आसलो. पुजा पाठ, धर्मकर्म हातूनच ताचें मन चड रमतालें. साधू फकिरांक पळोवन आमचे भशेन तांच्यो तो भोगलो मारिनाशिल्लो, जाल्यार तांचो मान राखतालो. भुरगेपणाल्यानूच तो एक संवसारी न्हय जाल्यार एक विरागी मनीस आसलो असो म्हाका सदांच एक दुबाव मारतालो. हांव सांगपाक सोदतां, ताकाच लागून तो लग्ना उपरांत. आरे, वयनी केन्ना आयली तर? यो यो बाबा, तुजीच वाट पळयताले. तूं आतां गीता पठण करपाची आसा खंय? हय, ताणी सांगलां म्हाका पठण करपाक. तुमी आसतले आयकुपाक? म्हाका बसपाक मेळ्यार बरें जावपाचें. आमच्या देशाचो पुरातन इतिहास, सभ्यता, संस्कृती हांच्या संबंदान ज्ञान पदरान पडपाचें. कोणें तरी सांगून दवरलां, धन्य धन्य हो कलिकाल. ह्या भारतवर्षान आतांय ज्ञानाचो पावस पडटा. आसाच असो आमचो देश. पूण वयनी, म्हजे कडेन वेळ ना. फाल्यां हांव एके यात्रेक भायर सरतां. आयजूच तिकिटाची वेवस्था करपाक जाय. सांगपाचें म्हटल्यार हांव बाबा म्हऱ्यान आयिल्लो यात्रेक वचपाची परवानगी घेवपाक. तुमी आईक विचारलें तर? आई हेवटेनूच येवपाक लागल्यात.
खंय वचपाचें ठरयलां पुता? आमी सगळो दक्षिण भारत भोंवतले. खंय वतात तुम्ही? डिस्कवरी ऑफ इंडिया. आमी भारतीय, पूण आमी आमचो देश अजून पळोवंक ना. देखून दक्षिण भारतापासून सुरवात करून आमी आख्खो भारत देश आमचे नदरेंतल्यान सोदतले. बाबाची परवानगी घेवपाक आयलां. सकाळीं वचपाचें थारलां. राती कडेन हांव तुकाय सांगतलोच आसलां. बरे भशेन चल. मात सकाळी भायर सरच्या आदी सगळ्यांक मेळून वच. हय बाबा. बरें आं. आतां हांव येतां. आई वयनी पांयां पडटा. हा तर बाय, आमी सुरू करुया न्हय? हय बाबा, पूण हांव संस्कृतांतल्यान पाठ म्हणूंक शकतली? कित्याक शकचें ना तूं? महर्षी वेदव्यासान इतल्या महान काव्याची रचना करून दवरल्या न्हय. म्हाका सांग, असल्या ग्रंथाचें आमी पारायणूय करूं शकचे ना? आमचे भशेन तेवूय बी एक मनीसूच आसले न्हय? तुमची गजाल वेगळी बाबा. हांव म्हजें उलयतां. तू कित्याक करूंक शकची ना तर? तुकाय जमतलें तें. जंय आटखळ येता थंय तुका शिकोवपाक तुजे पित्या समान बाबा आसातच मुखार. माधव हांचेच कडल्यान शिकिल्लो. तो ल्हानपणा सावन हांचे बरोबर बसपाक लागिल्लो. ताणें जे इतले सगळे शास्त्र ज्ञान जोडलां ते सगळे हांकाच लागून. चल तर सुरू कर. आमी सगळीं सकयल बसूनच पाठ करुया. आरे आरे बाय, तुवें शेंद्री घेवन बसपाचें. तुजो मान तो. हां, आनी एक, गिताय हाडल्या मगो तुवें? हाडूंक ना जाल्यार वचून घेवन यो. हय, हाडटा बाबा. हे पळय निलिमा, तूं एक चूक करता. कसली चूक? तेवयांनी मुखार माधवाचें नांव घेवपाक नाका आशिल्लें तुवें. तिचे जिणेची समस्या ताकाच लागून जाल्या न्हय. लग्नाक 2च दीस जाल्या आनी तो घर सोडून गेलो. आनी अख्ख्या जल्मा खातीर ही बाबडी चली हांगा आमगेर उरली. आमीच तिका ह्या घरांत दवरली. हांवें तिका कॉलेज मेरेन शिकयली. ती आपणाल्या बापायगेर वचूं शकताली. तिका व्यस्त दवरपा खातीर जें जें गरजेचें तें सगळें केलां हांवें. तिणें माधवाक विसरचो म्हणून. कितें? म्हाका हें सगळें खबर ना काय कितें? तो म्हजोच पूत आनी आवय हांव ताची. ताजे घरांत नासप म्हळ्यार कितें तें म्हजे परस चड कोण समजूं शकता? ल्हानपणा सावन तो वेगळो तरेचो भुरगो. ताचो एकूय इश्ट नासलो. फकत धार्मीक पुस्तकां घेवन बशिल्लो आसतालो. बाकीच्या भुरग्यां मदलो फक्त तोच कितें तो एकलो तुमच्या वांगडा बसून संस्कृत शिकतालो. तुमी तर ताका गुरुकुलांत धाडपाक सोदताले न्हय? हय, खरें तें. आदली चालचलणूक, इतिहास आनी संस्कृताये विशीं आमच्या घरांत सगळ्यांच्याच मनांत श्रद्धा आसली. आनी म्हाका दिशिल्लें माधव ती परंपरा फुडें व्हरतलो. पूण त्याच वांगडा संवसार आनी घराब्याची लढाय कशे तरेन लढची पडटा हें शिक्षण हांवें ताका दिल्लें. तरी पूण ना, संवसार ताका बांदून दवरूंक शकलो ना. खरेंच, हांवें धरूंक नासलें की घर संवसारा विशीं ताजें मन इतलें विरागी आसत म्हूण. ना जाल्यार हांव ताजें लग्नूच जावंक दिवचें नासलें. लग्ना उपरांत तो अशे तरेन घरांतल्यान काडून वतलो हे गजालीचो जर म्हाका कुसकूट भरूय दुबाव आयिल्लो जाल्यार परक्या घरचे चलयेक अशे तरेन हाडून कश्टान घालपाक दिवची नासली हांव. भुरगो घरांत नासपाचें दूख हांव अणभवतां आनी ताका लागून देवयानीचें दुख्खूय हांव बरे भशेन समजूंक शकता. विशय बदलुया निलिमा. देवयानी येतली आतां. तूं तिचें दूख समजूं शकना अशें हांव म्हणनासलो. फकत तिचे मुखार माधवाचें नांव घेवचें न्हय अशें म्हणटालो हांव. आमी सगळ्यांनीच माधवाक सगळ्याक सोदलो. वर्तमानपत्रां भितरूय सुचना दिल्यो. पूण ताचे बद्दल आजून मेरेन कांयच समजलें मात ना. ताणें हो वेळ मेरेन एक सादी चीट लेगीत आमकां बरोवंक ना. हाचोच अर्थ तो आतां एक सादो सुद्दां मनीस उरूंक ना. तो खंयच्या तरी व्हडल्या सत्याच्या सोदा फाटल्यान आसा. आमी ताका देवयानी येता. यो 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 बाय. तुका भगवतगीते संबंदान खबरूच आसा. थोडी भोव तुवें वाचल्याय बी. खंयचोय प्रसंग जो तुका पसंत आसात थंयच्यान पठणाक सुरवात कर. हांव कांयच उलोवचो ना मदीं. जें कितें वाचशीत तातूंत तुका कसलो ना कसलो खोल अर्थ मेळटलो. आयज तूं तुज्या पसंती प्रमाण खंयच्यानूय प्रारंभ कर.
मागीर 2-4 दिसांनी जावं 8 दिसांनी आमी अख्ख्या गीतेचें पठण करचें. कितें? अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तवां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. श्रीभगवान उवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मनः. अरे वा, खूपच सुंदर पठण तुझे. संस्कृत वाचप शिकला गो तू? अच्छा, भक्तियोगांत फकत 20 श्लोक आसात. इतल्या उण्या उतरां भितरूच भगवान कृष्णान आपणाल्या प्रिय भक्ता संबंधान उलयता आसतना आदर्श मनीस जिणेची वळख करून दिल्या. बाबा, म्हाका अशे तरेन वाचपाची संवय ना. म्हजे कडल्यान चुको जावं येतात. जावं न्ही चुको, काय हरकत ना. हांव म्हऱ्यांत बसला न्ही तुका मदत करपाक. तूं फकत भक्तिभावान पठण करीत वच. ल्हवू सावकाश वाचीत चल. पळय, तुजें मन तातूंत रमतलें आनी थोड्या दिसा उपरांत तूं तातूंतच बुडला अशें तुका दिसपाक लागतलें. आमी सादे सुदे लोक ल्हान ल्हान उणाकपणाक लागून दुख्खाचे धनी जातात. अशा दुख्खांतल्यान कसो उद्धार करून घेवप हेच गजालीचें माग तुका हातूंत मेळटलें. तूं वाचीत चल. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम् वाह. सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता. राव पळय, हांगा 2 गजाली खूपच सुंदरतायेन सांगिल्ल्यो आसात. सगळ्या भूतांचे म्हळ्यार प्राण्यांचे हित राखपाची साधना करप आनी त्या अविनाशी परब्रह्माची मनापासून उपासना करप. ह्या इंद्रियांक लागूनच आमी मानसीक अशांती घेवन जगतात. सर्वभूत म्हळ्यार सगळ्या जिवांच्या हिताक जेन्ना आमी फुडो करतात तेन्ना सगळीं इंद्रियां आमच्या ताब्यान उरतात आनी भायल्या विशयांतल्यान मनाक आनी इंद्रियाक पयस दवरून आमकां आमी परब्रह्माक समर्पीत करतात तेन्ना अशांती आपशीच उणी जाता. शांतीचो लाव मेळपाचो होच न्हय तो बरो आनी खरो उपाय. फुडें. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते. सोनू, मनू, याद रे, आता भितन या. पुरो आता खेळ. तिनसांज जाल्या. आता हातपाय आणि तोंड धुवून शुभम करोती आणि श्लोक म्हणपाक बसात. आजो येवपाचो आसा. ताका राग येतलो. बाबा. कोण? भवानी मरे? हय हय, हांवूच तो. तुमचे भोवून जाले दिसता. हय तर. अरे, आख्खें घर काळखांशें बुडलां. कोणाकूच दिवो वात लावपाची याद ना काय कितें? आई खंय गेल्या? सुनो घरांत नात तर? म्हाका दिसता आनी कोणूच घरांत ना. आनी हांव भितन बशिल्लो. सगळीं जाणां कोणागेर तरी गेल्यात दिसता. पारोलानूय वतना कांयच सांगूंक ना. बरें, हांव भितर वचून बसतां. कोणाय कडल्यान इल्लें उदक धाडून दी. हय, धाडटा. आई, तुमी खंय गेल्ली तर? आनी पारूल, वतना तुवें म्हाका सांगलेंय ना. कित्याक? कितें जालें? आनी आमी केन्ना घरांतल्यान भायर वचूंक शकना काय कितें? तुका कोण कसो सांगतलो पुस्तकात बुडिल्ल्यात? दीदी, आनी कितें तर? तुमी दादले फकत आपल्याच मग्नान बुडिल्ले आसतात. आमच्या बायलांचेय म्हूण एक विश्व आसता. ताची खबर नाका तुमकां. तशें न्हय आई. सांजेचो चलपाक गेल्लो बाबा आत्तां तुमचे फुडें भितन सरल्यात. ताका घरांत सगलो काळोखूच काळोख दिसलो. ताका लागून ते बेजारून गेल्यात. देवा देवा. चल ताई. हां, आज तेवूय मातशी बेगीन परतले अशें दिसता. बरें, पारूल, तुमी भितर वचात. बेगीन तेल वात करात. हांव हांगाच थोडो वेळ बसता. चलून मातशी थकल्या हांव. हां, हांवूय वता. पळयता भुरगे वाचपाक बसल्यात काय झगडटात ते. तूं हांगा काळखान चड वेळ बसूं नाका आई. आं हां.
भायली लायट पेटोवंक हांव? नाका, ह्या काळखानूच बसन दिसता सध्या. कोण तरी आयला भायर, भोकलूसो दिसता. काल ताणें बागेत आड्याचें काम केल्लें. पयशे मागपाक आयलो आसतलो. हा, येता रोकडोच. ताका तूं हांगाच रावपाक सांग हा. हां हां, बरें, चल तूं. कोण? भकलू रे? आ? उलयना कित्याक? कोण आसा थंय? आई, कोण? हांव माधव चरण. माधव चरण? तू माधव? माधव? अरे खंय गेले रे सगळे? दिवे लायात दिवे. माधव आयला. भवानी, पारुल, चलात. वचून बाबाक सांगात. माधव, म्हज्या पुता, तू आयलो? निमाणो तू आयलोच म्हज्या पुता? आई, आई, आई शांत जा, धीर धर. यो यो यो, अशी बस आदी. हांव आयलाच न्ही आतां. म्हज्या पुता, तू आमकां सगळ्यांक सोडून कित्याक गेल्लो? तुका तुज्या आईची याद आयली ना रे? तुज्या खातीर म्हजे काळीज कितले तडफडटाले जाणा. याद कित्याक येवची ना तर आई? परती परती याद येताली. कसो विसरतलो हांव तुमकां आनी बाकीच्याकूय बी? आतां म्हाका तुज्या पांयार मस्तक दवरूंक दी. कितें जालां आई? कोण थंय उबो? म्हज्या भावा, हांव तो माधव चरण. चल चल भवानी, भावाक मेळून घे. पारुल, बाबा खंय आसा? तांकां सांगूंक ना कोणें? माधव, प्रणाम तुका. कसो आसा तूं? देवा, कितल्या वर्सांनी? वयनी बाय, म्हजो जाल्यार विश्वासूच बसना जाला. वयनी विश्वास दवर. हांवूच तो माधव चरण परत आयलां. हें सोना न्हय? कितलें व्हडलें जालां आतां. आनी हो मुन्ना मू? हय हय हय, मुन्नाच तो. भुरग्यानो, तुमी वळखलो म्हाका? लिपता कित्याक गो? उलयात. वळखूंक ना न्हय तुमी ताका? सांग गो बाय, हे कोण? कशी वळखुची ना भुरगीं? वळखतलीच ती. तुमी तांकां मुद्दाम गोंदळान घालतात. हे पळयात आं, बाबा आयले. बाबा? माधवा चरण आयला? हय बाबा. बाबा, हांव तुमकां ह्या वेळार स्पर्श करूंक शकता? तुमी पुजा घरान नासले मू? कसलीच हरकत ना. बाबा चरण स्पर्श करता. उठ उठ पुता. दीर्घायू भव. ईश्वराची अपार करुणा ही. बाबा, कशे आसात तुमी? बरो आसा. हांव पुजा घरातूच आसुल्लो तेन्नाच तूं आयलां हें कळ्ळें. तूं आतां आदी न्हा धूव, इल्लें कितें तरी खा आनी मागीर म्हजे कडेन यो. हांव पुजा घरान वचून येतां. हां बाबा. सगळ्यांकूच मेळप जालें तुजें म्हणपाचें. सगळींच हांगा आशिल्लीं न्हय. फकत देवयानी खंय दिसली ना ती. तिका मातशें खाकुल्ले भशेन जातलेंच. स्वाभावीक आसा. यो गो बाय, अशें मुखार यो. तिका सद्या सोडात मातशी एकटुकी. तिच्या फाटल्यान बोवाळूं नाका तुमी आयज. माधवाक भितर व्हरात. पळोवपाक तो सामको थकून गेला. भाऊजी, भितर येयात न्हय. हय. दादा, वयनी, कशी आसात तुमी सगळीं? बरी आसात सगळीं. फकत आईक हालीं तकली दुखपाची व्याधी जाल्या. अशें? आई, हें तकली दुखप केन्नाच्यान सुरू जालां? तें कितें घेवन बसपाचें? आतां जाणटेपणान आरोग्य सारकें आसप म्हळ्यारूच अजाप करपाची गजाल. कांयच जायना म्हाका. तूं कसो आसा माधव? म्हाका कसलीच पिडा ना. तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान हांव ठणठणीत आसा. केन्नाच बिछानो धरपाचो पडूंक ना. बरी गजाल. चला चला, आता भितन वचूया. चला भितर वचूया. हय आई. येयात रे सोनू मोनू, येयात.
तिनसांज जावन गेली तरी सगळीं जाणां आंगणान पावणो बिवणो आयला काय कितें? हा हा भाई तूं खऱ्यांनीच? हय हांव तो. तूं कसो आसा रामचरण? अरे अकस्मात तुझें दर्शन, सांगप सोरप कांयच ना. हांव पळय हो आत्ताच आयला हांव, आजून भितरूय वचूंक ना. बाबा मेळ्ळो हांगाच आंगणान. तूं आयलो हें समजलेंच, पूण तुजी कसलीच खबर कळयनासतना सांगपाचें म्हळ्यार आमी तुका कितलो सोदलो, खंय खंय सोदलो. अरे वर्तमानपत्रांनी तुजे खातीर निवेदनूय छापलें, पूण तुजी कसलीच खबर कळिना आनी आतां अकस्मात. खरेंच आदी खबर दिवपाक पावलो ना हांव, वता आसतना आनी आतांय. म्हाका दिसलें ताची कांय गरजशी ना. तूं तुजी मायभास असामिया विसरूंक बी ना मूं? मायभास म्हळ्यार कितें म्हणपाचें आसा तुका? म्हळ्यार फकीर आनी बाबा लोक हिंदींतल्यान उलोवपाक सुरवात करतात आनी तुजो भेस, तुजो चेहरो बी. हांव संस्कृत आनी इंग्लिशी भशेन हिंदी उलोवंक शकता, पूण तरी लेगीत हांव आसामी मनीसूच. ही गजाल तूं कित्याक विसरलो रे बाबा? तुका कितें दिसता हांव म्हज्या विचारांचें भाशांतर करून उलयतां? खरें सांगचें जाल्यार म्हाका तशेंच दिसता तुजें. अरे रामचरण, तुम्ही मागीर सवस्त काय उलयात रे. माधव थकिल्लो आसा, तर ताका भितर वचून. हय हय दादा, म्हाका माफ कर. भाईक ह्या वेळार त्रास दिवप बरोबर न्हय. चल चल आई. हां. सोनू मुन्नू वचून पळया हो वेळ मेरेन तुमची काकी खंय आनी कितें करता तें. तुजें उलोवणें जालें रे तिचे कडेन? आरे रामचरण, अजून हांव सारको घरान भितरूच सरूंक ना न्हय. खबर आसा भाई, हरशीं ह्या वेळार तूं म्हाका मेळपाचोच नासलो. हांव यात्रेक वचपाचो आसलो, पूण अकस्मात ती रद्द जाली. तुका मेळपाचो योग आसलो म्हजो. चल 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 भितर वचूया. चल या. माधवा, तुवें तुजी साधना खंयच्यान सुरवात केली? गुरू सोदप हें म्हजें पयलें काम आसलें बाबा. मागीर कितें जालें? तूं खंय गेलो? सगळें सांग पळोवया म्हाका. हय, खऱ्या गुरूक सोदप हीच सगळ्यान व्हडली गजाल. बऱ्या गुरूक लागून कितल्या स्थळांनी भोंवलो, कितल्या साधू संतांक मेळ्ळो आनी कितलो धडपडलो. बद्रीनाथ आनी हिमालयांतल्या हेर कितल्याशाच दुर्गम स्थाना मेरेन पावलो. पार तिबेटा मेरेन गेल्लो हांव बाबा. पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार म्हजो गुरू म्हाका हांगा लागींच जगन्नाथपुरीक मेळ्ळो. हांव सहज उमेद दिसली म्हूण एक दिसा एका झोपडेन भितर सरलो. थंय पळयत जाल्यार एक हास्त्या तोंडाचो, शांत सौम्य अशा साधूच्या मुखार कितलेशेच संन्यासी बशिल्ले. त्या शांत पुरुषान म्हाजेर नदर पडना बरोबर उतरां उच्चारलीं, मैं तुम्हारे लिए ही बैठा हूं. जालें, तोच म्हजो गुरू. ते दुसऱ्याच दिसा म्हाका घेवन मद्रासान बसलेल्या तांच्या आश्रमान वचपाक भायर सरले. आनी बाबा, थंयच्यान म्हजी साधना सुरू जाली. हाचो अर्थ इतले दीस तूं थंयच आशिल्लो? ना 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 बाबा, म्हजी साधना संपन्न जाल्या उपरांत गुरुजीन म्हाका मानव सेवा करपाक कितल्याशाच जाग्याचेर धाडलो. जंय जंय म्हणून दुख्खी लोकांक सेवेची गरज आसताली थंय थंय आमी वताले. हो आमच्या गुरूचो नेम जावन आसा. हे वटेन चल असो आदेश आजून मेरेन मेळूंक नासलो. हे फावटी आमकां शिमेवेल्या पर्वता मेरेन वचपाचो आदेश मेळ्ळा. म्हज्या वांगडा आनीक एक शिश्य आयला. म्हाका दिसलें म्हज्या घरा एक फावट वचून येवप हेंवूय म्हजें कर्तव्य आसा. कितल्याशाच दिसा सावन हांव ही संद मेळपाची वाट पळयतालों. माधवा, तुझ्या मुखांतल्यान हेंच आयकुपाची इच्छा आसली म्हाजी. तुमकां कितें सांगपाचें आसा बाबा? तुवें तुजे खातीर जो मार्ग पत्करला ताचे बद्दल म्हाका कांयच सांगपाचें ना. कारण आतां तूं व्हड जाला, विचार करूं शकता, तुवें जग पळयलां. तरी पूण ह्या घरान एक मनीस असो आसा जाचे विशीं हांव सांगपाक सोदतां तुका. अभिभावक ह्या नात्यान हांव म्हज्या एक्काय कर्तव्याक चुकूंक ना. पूण त्या परस आनीक चड आमी कांय करूंक शकनाशिल्ले. बाबा बाबा देवयानी संबंदान म्हजी जापसालकी हांव एका दिसा खातीर लेगीत विसरूंक शकलो ना. खरें म्हळ्यार तिजेच खातीर हांव घरा आयलां. मानता हांव लग्ना उपरांत तिका तशी सोडून वचपाचें म्हज्या कृतीचें कशेंच समर्थन करपाक जावचें ना. तिचेर व्हड अन्याय जालो तो. म्हाका त्या अन्यायाचें प्रायश्चित घेवपाचें आसा. माधव. हां आई, तुमचें सगळ्यांचें जेवण बी जालें? हय पुता, हांव तुका एक गजाल विचारपाक सोदतालें. आज तूं खंय न्हिदपाचो?
आयच्या दिसा पुरते तुजे हातरून हांव अभ्यासिकेत घालचें काय म्हणटा. खंयचे कुडीन म्हणटा? हांव आनी देवयानी न्हेतात ते कुडीक तेकून आशिल्ल्या कुडींत. थंय माधव भुरगेपणा सावन अभ्यासाक बसतालो. पूण आयची पयली रात हांव बाबा वांगडा रावपाक सोदतां. हांगा जमनीर इल्लें आतरून घालात. फायच्यान जाय जाल्यार हांव त्या अभ्यासिकेच्या कुडीन न्हिदतां. एका कामा खातीर फाल्यां म्हाका भायर वचचें पडटलें. हांगा बरें आसा. आयज म्हजे वांगडाच राव. आई भाऊजी खंय न्हिदतले? चे चे वयनी, तुमी सगळीं म्हाका लागून इतलें कित्याक चिंतपाक पडल्यात? हांव सदांच जमनीर न्हिदपी मनीस. पण अख्ख्या घरांतले खंयच्या जमनीचो कुडको तुमकां न्हिदपाक दिवचो हेंच थरना जालां. देवयानीकूय त्याच खातीर आपयल्ली हांवें, पण ती थंय भायरूच उबी रावल्या. आमी सगळीं जाणां गरजे भायर चिंतपाक लागल्यात. बापूय पुतान आदींच थारायलां. माधव आज बाबाल्या कुडीन न्हिदतलो. अशें बरें आसा. हय वयनी, पूण देवयानी कित्याक फुडें येवंक ना? सगळ्यांक मेळ्ळो हांव, पूण तिची मात सावळी लेगीत पळोवंक ना हांवें. देवयानी, देवयानी, बाय भितर यो पळोवया. तूं थंय लिपिल्ले भशेन कित्याक रावलां? हय यो बाय, मातशें मुखार यो. देवयानी पळय, तुका आपयतात. यो आनी हांगा बस न्हय. देवयानी, तुका मेळपाची संदूच मेळनासली म्हाका. सगळे म्हजी विचारपूस करतात आनी हांव तांकां कितें कितें सांगतां, पूण तूं मात म्हज्या म्हऱ्यानूय येना. तूं कशी आसा? आरोग्य बी बरें मो? आयज हांव बाबा वांगडाच रावतलों. फाल्यां हांव तुज्या वांगडा सगळें सविस्तर उलयतलों. म्हाका आशा आसा तुका हें गैर दिसचें ना न्ही? देवयानी, अशे तरेन ओगी रावनात हां. कितेंय विचारलें तुका जाल्यार ताची जाप दिवपाक जाय न्हय तुवें. आनी तुजो घरकार तुजे कडेन उलोवपाक सोदता. अशे तरेन राग धरप बरें दिसना. तुजो पतीयेक कितें गजाल सांगता जाल्यार तुवें ती आयकूंक घेवपाक जाय. अशीच रीत आसा. चल, प्रणाम कर ताका. चे चे, म्हाका प्रणाम कित्याक करपाक जाय देवयानी? देवी, तूं सुखी रावची. खूब वर्सां जगचें तुवें. इल्लें पुण्य जोडपाक हांवूय चरण स्पर्श करतां. यो 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 रामचरण. आरे, तुका कितें पुण्यलाभ करून घेवपाची खूब गरज आसा काय कितें रे? पुण्य कोणाक नाका भाऊ. आई आनी घरांतली सगळीं पुजा पाठ करपाक मग्न आसात. तुका बायलांचो स्वभाव खबर आसाच. बाबाकूय तूं जाणून आसा. तुंय ल्हानपणा पासून धर्म कर्म करीत आसलो. म्हज्या पुण्याच्या खात्यांत जमा शुन्य. सगळ्यांक खबर आसा. हांवूच एकलो धर्म कर्म करिनात असलो. संस्कृत भाशेचीय म्हाका गोडी ना. रामचरण, तूं आयज खूब उलयता रे. हय बाबा, हेर दोशां वांगडाय हो एक म्हजो दोश आसा. म्हजी घडये संवसाराच्या लोभ, हावेस आनी पाप कर्मा कडेन चड संवकळ जाल्या. हांव तुमचे भशेन जावंक पावलो ना. रामचरण, तूं तर सामको तोंडांतल्यान संस्कृत वाणी झडची तसो उलयता मरे. तो ह्या घराण्याचो प्रभाव, दुसरें कांयच ना. कळ्ळें रे. आतां भाशणां पुरो. माधव आज हांगाच न्हिदतलो. हांव ताच्या न्हिदपाची तयारी करतां. रात कितली जाल्या पळयात. अशें मिटींग ह्या कारणाक लागून चलिल्ली तर. हांव भितरल्यान खाट हाडून घालूं हांगा? नाका नाका, माधव जमनीरूच न्हिदतलो. अशें आसा? पळय भावा, तुज्या खात्यार कितलें पुण्य जोडटा तें. येना फुडें पिताश्रींच्या पांया कडेन बसून पुताचें कर्तव्य तुवें निभायलें. तें बी जमनीर न्हिदून. खूब लाव जातलो हाचो तुज्या खात्यार. तूं व्हड बुदवत न्ही रे. हांव एकलो मात असो रात दीस सादारण मनशां वांगडा वावुरतां. हांव अडाणीच उरलो. रामचरण, तुज्या तोंडाक इल्लो विसव जाय. उतरांचो भाल्यार भाले मोखून मारल्यात ताणें. थांबपाकूच तयार ना तो. रातूय खूब जाल्या. भावजीक विसव घेवपाची गरज आसा. वयनी, तुज्या मुखार हांव आनी चड उलोवंक शकना. म्हाका खबरूच आसा तुजें समर्थन म्हाका केन्नाच मेळचें ना. ताकाच लागून व्हडलो आनी धाकली वनी हांचेच बराबर खबरी करप म्हाका आवडटा. ती दोगांय म्हज्या भावनांचें समर्थन करतात. बरें बरें, आतां उठात आनी न्हिदपाचें पळयात. बरें आई. देवा परमेश्वरा. कोण? देवयानी, तूं? यो 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 देवयानी यो. तुजें जेवण खाण जालें? हांगा तुका बसपाक दितलो जाल्यार कसलेंच आसन ना.
तूं हांगा म्हज्याच बिछानार बस. देवयानी, कालच्यान एकदांय हांवें तुजो आवाज आयकल्लो ना. बाकीच्या कडेन 18 पुराणां इतल्यो गजाली जाल्यो, पूण कालच्यान तूं मात म्हजे कडेन एक्कूय उतर उलोवंक ना. आतां हेंच पळय, हांवें विचारलें तुजें जेवण जालें, तुवें हय जावं ना कांयच म्हणूंक ना. खावन घेतलें. बरें आसा. म्हाका सांग, राती जेवणा उपरांत न्हिदचे आदीं मातशी बसपाची संवय आसा तुका? कित्याक तर आतां तशी रात बरीच जाल्या. सहज केन्नाय. दिसाचो आड पडपाची म्हाका संवय ना. केन्नाय हांव ओग्गी बसून मात रावतां. तसो आयज हांव खुबूच थकलां, पूण रोखडोच न्हिदचो ना. सहज आड पडलां हांव. तूंय मातशी हांगा बस. बाबान सांगलें म्हाका, 10वी जाल्या उपरांत तूं कॉलेजान शिकपाक लागल्या खंय. बरें केलें तुवें. कॉलेजान कशें दिसता तुका देवयानी? तेवटेन उदक दवरना पळय, ग्लासभर उदक दी पळय. हेवटेन ताळो सुकून आयला. आयज गरमी इल्ली चडूच आसा काय कितें? घेयात उदक घेयात. माधवा, कितें चल्लां तुजें? आमी थोडो वेळ उलोवया म्हणटालो. जमत तुका? रात जाल्या तेन्ना. हय तर बाबा, बरे भशेन. हांवूय तुमच्या वांगडा बसतां. चलू दी तुमचें. हांगा मच्छरदाणे खातीर वण्टीक खेळो मारपाचें काम म्हाकाच करपाक जाय. तें करतां. देवा परमेश्वरा, आज खूपच थकलो रे बाबा. आता थोडो वेळ आराम केल्यार बरेंशें दिसता. आई, आई तुवें म्हजें हातरूण घालून दवरलां मगे. तूं मातसो वेळ आड पड रे माधव. हय गे आई. खरें म्हळ्यार ह्या वेळार आराम करपाची म्हाका संवय ना. आज खूपच चलचें पडलें. तुमी सगळीं जाणां जेविनासतना म्हजे खातीर उसरां मेरेन उपाशी रावलीं. बाबाक तुजीच चिंता. तुवें बेगीन येता म्हणिल्लें, पूण तूं उसरा आयलो. आमी सगळीं जाल्यार. तुमी सगळीं समजलें आसतलीं की हो पोळो. खरें सांगचें जाल्यार हांव म्हज्या गुरूच्या एका शिश्याक मेळपाक गेल्लो. ताणें म्हाका आनीक कोणाक मेळपाक व्हेलो. थंयच्यान मागीर आनीक खंय खंय गेले. ताका लागून म्हाका बरोच उशीर जालो. बरें आसा, कांय नजो. तूं आतां मातसो आड पडून विसव गे. हांव वतां. पारूल अजुनूय बाबडे रांदचे कुडीनूच आसतलें. ताका वचून पळयतां. देवयानी ह्या तेंकून आशिल्ल्या कुडींत आसा. तुका कसलीय गरज पडली जाल्यार तिका आपय. बरें बरें. वराड्याचें दार उक्तेंच आसा. हांव दार बेठेच आड करून वतां. तुका भायर वचपाचें आसत जाल्यार उगड. आगो देवयानी, तूं कांयच उलोवची ना काय कितें? कितें उलयतली? दीस सारताली. रिकामी बसून बसून कंटाळ्ळें. ताका लागून परतें शिकप सुरू केलें. बाबान म्हाका उमेद दिली. खरें म्हळ्यार हे बाबतींत म्हजे परस तांकांच चड उमेद. म्हज्या बद्दल तुज्या मनान कितलो राग आसतलो न्हय? राग ना. तशें पळयल्यार राग धरून तरी कितें जावपाचें आसा? तुज्या उतरांतल्यान कागाळीची सुलूस लागता. हें रागाचेंच एक रूप जावन आसा. कागाळ करपाची जाल्यार ते खातीर अधिकार आसपाक जाय न्हय? म्हजे कडेन तो खंय आसा? हांव कसलो अधिकार मागिना. फकत विचारलां म्हणून उलयतां, इतलेंच. देवयानी, तूं अधिकाराचो प्रश्न जरूर विचारूंक शकता. हो जो हांव परतो आयलां ताजे कडेनूय त्या अधिकाराचो संबंद आसा. काल बाबा कडेन उलयतनाय बी हांवें तुजे विशीं चर्चा केल्ली. तशे तरेन घर सोडून वचून हांवें अन्याय केला हें हांवें बाबा मुखार मानून घेतलां.
हांव फक्त तुजेर जाल्ल्या अन्याया विशीं उलयतां आनी कोणाचोच हांगा संबंद ना. हांवें कसलीच कागाळ करूं ना हें सांगून दवरतां हांव. पूण म्हाका म्हजें मन उक्तें करचेंच पडटलें. त्याच खातीर परतो आयलां हांव फक्त तुजे खातीर हें उलयतां आनी तुवें तें आयकूंकूच जाय अशें म्हाका दिसता. सांगात, आयकुपाक तयार आसा हांव. हांवें घर कित्याक सोडिल्लें तें इतल्या दिसां भितर तुका कदाचित कळ्ळां आसूं. म्हाका तें आदीं कळिल्लें जाल्यार तूं ह्या घरान पावचीच नासली. सामको ल्हानपणा सावन म्हाका संवसाराचो मोह इल्लो उणोच. वाडत गेलो तसतशें हांवें धर्मशास्त्र, प्राचीन तत्वज्ञाना संबंदान बाबा कडल्यान आयकलें आनी शिकलोय बी. मागीर हांव समग्र जगा बद्दलूच खोलायेन चिंतपाक लागलो. म्हळ्यार समग्र जिणेचें जें रहस्य आसा तें व्हडलें रहस्य हांव जाणून घेवंक शकतां हो विचार म्हज्या मनान सदांच भुल्लुसून उडयतालो. हांव कसली तरी मोलादीक वस्त वगडावन बसतलों अशें म्हाका दिसपाक लागलें. दिसलें संवसाराक बांदून घेतल्यार हांव खंय तरी खोल खोल पाताळांचो वचून पडटलों आनी थंयच्यान मागीर केन्नाच सुटूं शकचो ना. हो भंय म्हाका म्हज्या गळ्या भोंवतणचो फास कसो पिडपाक लागलो. त्याच कारणाक लागून हांवें घर सोडलें. हांव घडये म्हणटा तुवें हें म्हजें पिशेपण समजून घेतलां जावये. म्हाका सांगात, जी वस्तू सोदपाक तुमी गेल्ले ती तुमकां मेळ्ळी तर? गुरुकृपेन जें हांव सोदतालों तें म्हाका मेळ्ळें. परमेश्वरा तुजे अनंत उपकार. कितल्याशाच थळांनी हांव भोंवलो आनी मागीरूच हांव गुरुचरणा कडेन पावलों. कालच्यान हेंच हांव सगळ्यांक सांगतां. एकादें तुवें तें आयकलां आसतलें. गुरुजीच्या प्रसादान म्हाका म्हज्या जिवनाचो अर्थ मेळ्ळो. म्हाका ह्या संवसाराचे गुपीत तांचें रहस्य मेळ्ळें. तूं विचारताली न्हय म्हाका, जें हांव सोदतालों तें म्हाका मेळ्ळें. आतां तुमी ती परम मुल्यवान अशी वस्त हेरां भितर वाटूंक सोदता आसतले. देवयांनी धनसंपत, जमीन जुमलो हांचे भशेन ती अमुल्य संपदा वाटपाक मेळना. ह्या भारतवर्षांत आध्यात्मीक साधनेक व्यक्तिगत मानतात. हाचो अर्थ असो, तुमकां जो लाव जावं प्राप्ती जाली ताचो उपेग हेरांक जावं ह्या परिवारांतल्या मनशांक जावंक शकना अशेंच न्हू तें? बाबा म्हणटाले तूं संस्कृत वाचन खूब बरें करता खंय. तांच्या वांगडा बसून गीता पाठ करता खंय तूं. म्हाका दिसता हांव कितें सांगूंक सोदतां तें तुजें तुकाच समजतलें. भाई, रामचरण, अरे धाकली वयनी, हांव तुमच्या उलोवण्यान आडखळ जालो ना मू? आरे रामचरण, आमी सहज हेवटेन तेवटेनच्यो गजाली करताली रे. तूं आत्तां कॉलेजींतल्यान येता दिसता. हय, विदेशी साहित्या संबंदान ज्ञान मेळून येलां. विदेशी साहित्य? तूं तूं इंग्लिशींतल्यान MA करता न्हय. तुवें घडये असो विचार केला आसत की जो हिंदू ना ताका हांव उणाक लेखतां. पूण तूं साहित्यशास्त्राचो अभ्यासक मू, तुका हो भेदाभेद लागचो ना. तुजे वांगडा हांव कसली चर्चा करतलो? अशेंच कितेंय तरी उलयतां हय मू धाकली वयनी. हय रे समजलो रे. हांवूय चर्चा करिना, तरी लेगीत तुका सांगून दवरतां. हांव धर्माचो आधार घेवन हांव भेदभाव करिना. हांव फक्त सत्याचो सोद घेत आसा. तें आसूं, तूं थकून आयला, हातपांय धुव आनी इल्लें खावन घे. च्या पिता मरे तूं? हय पिता. तूं च्या पिवचो ना तर? दिल्यार मू पिवपाची तुज्या धाकल्या वयनीन? हाडटा तुमी पितले जाल्यार. फक्त च्याच दी. बाबा हांगा येतातशें दिसतात. माधवाचरण, येयात बाबा. वा रामचरण, तूंय आसा तर हांगा. हांव आतांच क्लास सोंपोवन येता तें आसा बाबा. भायल्यान पळयलें भाई आनी वयनी बसल्यात. तांणी म्हाका भितर आपयलो. हांव येवन बसलो. आतांच. माधवाचरण, तुजो तो मित्र आतां येवपाचो आसा. आमी हेच कुडींत बसुया काय कितें तें विचारपाक आयलो तुका. तुका हरकत नासल्यारूच नाजाल्यार भायरूय बसूं येता आमच्यांनी. ना, हांगाच बसुया, कांयच हरकत ना. बसपाक जमनीर एक जमखाण घालपाचें, जालें. देवयांनी हांगा व्हडलीशी गादी चादर बीन घालपाची वेवस्था कर. करता बाबा. चर्चेक खास असो विशय बी आसतलो? म्हणजे म्हज्यान चर्चेक वांटेकार जावं येता काय म्हणटा. हे चर्चेच्या विशयान तुका व्हडलोसो रस घेवपाक मेळचें दिसना. आमी पुर्विल्लो भारतीय इतिहास
आनी तातूंतलो शास्त्रीय आनी धार्मीक दृश्टिकोण ह्या विशयाचेर उलयतले. आं अशें आसा? ऐक, वेदांत सांख्य दर्शनांत कर्मविमुख लोकांक भगवद्गीतेन तांणी कशे तरेन कर्म करप हें शिकयलां. ह्या विशयाचेर आयज चर्चा जातली. हांवें तुका हक्सलेचो एंड्स अँड मिन्स आनी भगवद्गीतेचो इंग्लीश अणकार वाचपाक सांगिल्लें. जर तुवें तें वाचन केल्लें आसत जाल्यार तुजे खातीर चर्चेन रस उत्पन्न जावंक शकता. जरूर म्हाका तातूंत रस मेळटलो. पूण मुद्दो असो आसा, म्हजी हांगची उपस्थिती तुमच्या वट्ट वातावरणा कडेन जुळपा सारकी आसची ना. वयनी बाईन च्या मागिल्ली. चल म्हाका इल्ली दी पळोवया. येयात तर भाऊजी. हो पळय आयलो. हांवूय फुडें सरता रे माधवा. थल्लें तर मिटींग हांगाच जावपाची. हय हय, हांगाच. माधव भैया. कोण? हां, पारुल वहिनी, यो यो यो. माधव, रातची 2 वरां जायत आयली. तुका कितें जाय जाल्यार कांयच नाका वहिनी, हांगा सगळें दवरिल्लें आसा. कामरूण, उदक. देवयानीन सगळें वेवस्थीत दवरलां. हांव वता आतां. आयज तुजो दादा घरा ना. एका कामा खातीर भायर गेल्यात ते खातीर हांव तुमच्या आई वांगडा न्हिदतली. आतां तूं आराम कर रे बाबा. तुवें एक पोस्टाचें पाकीट हाडपाक सांगिल्लें. देवयानी हाडटली तें. हांव वता हां आतां. बरे भशेन. हांवें चीट बरोवन दवरल्या. आगो देवयानी, तूं गो? तुका वयनीन तिकेटी लायिल्लें पाकीट हाडपाक सांगिल्लें खंय? आरे, तुज्या हातान आसा मुगो तें. वा, दी तें म्हाका. राती खातीर तुमकां आनी कितें जाय? नाका नाका, आनी कांयच नाका. तुवें खिडकी दार सगळें बंद केलें? हय. कित्याक? तुमी सगळीं दारां उक्तीं दवरून न्हिदताले? ना. देवयानी, बस हांगा. म्हाका दिसलें तुज्या मनान भिरान इल्ली चडूच आसा, म्हणून तशें विचारलें. हांवें चीट बरोवन दवरल्या. आतां मातसो आड पडपाक सोदता. हांगा उजवाडूय चड आसा, दोळ्यार मारता तो. अशें म्हणटा. येता हां रोखडेंच. आसूं आसूं, व्हडलोसो त्रास ना म्हाका. आरे, तुवें मेणवातूय हाडली? बरें केलें. तूं प्रसंगांतल्यान रोखडीच वाट सोदून काडप्यातली दिसता. वा, मेणवातीच्या ह्या मंद उजवाडान जिवाक शांती मेळ्ळी. आतां हांव पडलां थंयच्यानच तुजे कडेन उलयतां. तुमी सदां जमनीरूच न्हिदतात काय कितें? ना, तशें थरिल्लें अशें म्हजें कांयच ना. खाण, जेवण, न्हीद कांयच थरिल्लें ना. पूण एक मात आसा, आमी थोड्या भितर समाधानी रावपी लोक. आश्रमांत हांव एके मांद्रेर रात काडटां. घडये वदळ तुमचें उलोवणें अर्द्यानूच उरलें दिसता. हां, सोंपोवपा खातीर सुरू करूंक नाशिल्लें हांवें. तशें पळयल्यार आनीकूय थोड्यो गजाली करपाच्यो आसल्यो. हांव ज्या गुपिताचो सोद घेतालों म्हळ्यार भगवान, तुज्यान विचारूं येता, देव खऱ्यांनीच आसा काय कितें? सांगपाचें म्हळ्यार ताका खरेलेपणान खंयचेंच नांव ना. नांव येता तेन्ना फाटोफाट आकार येवचो पडटा. तातूंतल्यान कटकटी उपरासतात. जी कितें ह्या सृश्टीची मूळ शक्त आसा ती ब्रह्मांडांतल्या दर एका प्राण्याच्या अस्तित्वाक लागून आसा. ताचें अशें नांव, रंग, आकार कांयच ना. तो सत्य जावन आसा. हें सत्य सोदून तें अनुभुती भितर हाडलें जाल्यार ह्या संवसाराचें रहस्य आमी उक्तें करूंक शकतले. आमी लोक एके तरेन योग जावं साधनेच्या बळग्यार असली शक्त मेळोवपाक समर्थ जाल्यात. तुका घडये समजुपाक हें गटकळ लागूं येता. अशें? समज सगळेच लोक सूख आनी आनंदाची वानसा धरतात. ती म्हान शक्ती जिका हांव आतां सत्य म्हणटां तीच आनंद प्राप्त करपाचें अक्षय भांडार जावन आसा. ताका योगाच्या बळग्यार तूं अणभवूं शकता. ताच्या वांगडा जर तुवें तुज्या अस्तित्वाचो संयोग जोडलो जाल्यार एक अशे तरेचो आनंद तुका मेळटलो जाचे कडेन तुळा केल्यार अख्खो संवसार मेळप जावं तो शेणप, जगातलें सगळें दुख्ख जावं सूख ताजे मुखार उणें पडटलें. कारण त्या महाआनंदा कडेन कसलीच तुळा करप शक्य ना. काल तुमी म्हाका सुखी जावपाचो आशिर्वाद दिल्लो. सुखी जावपाचो उपाय होच तर. हांवें कसलोच उपाय सांगूंक जावं सुचोवंक ना. पूण म्हजेर विश्वास दवर. हांव खऱ्यांनीच तुजें सूख चित्तां.
आणि त्याच कारणाक लागून हांव परतो घरा आयला. म्हाका म्हज्या गुरून सांगलां, म्हाका म्हज्या साधनेचो लाव सिद्धी रुपान मेळ्ळा. म्हजोय तसोच विश्वास आसा. तरी लेगीत मनशाचें कर्तव्य म्हणटा तें बाकी उरताच. तुजे खातीर म्हजें कर्तव्य उरता. तुजें सूख तुज्याच हातान आसा. हांव फक्त तुका मजत करूंक सोदतां. ती कशी? आमच्या घरच्या विशीं आनी म्हजे विशीं तुजेर एक समाजीक बंधन आसा. तुका खबर आसा, हें बंधन फक्त एक अडेचो देखावो आसा. आमी तो सोबोवन व्हरत आयल्यात. आतां हातूंतल्यानूच एक मार्ग काडपाची गरज आसा. तुमकां दिसता हें बंधन फकत सामाजिकूच आसा, पूण समाज हाका नैतिकता समजता. आनी जर हांवें तुमकां सांगलें हें बंधन म्हज्या आत्म्या कडेन लेगीत जोडिल्लें आसा तर हाचो अर्थ हांवें संवसाराचो त्याग करूना, जगातले चडशे लोक तो त्याग करिनात, जाल्यार म्हजे सारके जे लोक आसात तांच्या विचारांचें, तांच्या उत्फर्क्यांचें कांयच मोल ना तर? देवयानी, हांव तशें सांगच ना तर. आहा, थोड्या वेळा आदीं तुमी भिरांती संबंदान उलयताले. हांव पळयतां तुमीच चड भितात. तूं तूं खूपच तोपता तसलीं उतरां वापरता देवयानी. हांव खंय भिलां? तूं हांगाच आसा, सांग म्हाका. हांव हे कुडीत आसा आनी त्याच खातीर तुमी भियेल्यात अशें हांवें म्हळें जाल्यार? तुका अजुनूय विश्वास ना की कसल्या तरी भंयाक लागून न्हय जाल्यार एक खास आकर्शणाक लागून हांवें घर सोडिल्लें? अर्थात हांव जबरदस्तीन तुजो ह्या गजालीचेर विश्वास निर्माण करूंक शकचो ना. आसूं, इल्लें उदक दी पळोवया पिवपाक. हांव तुमी सांगतात ताजेर अविस्वास दाखयना आनी विश्वासूय. आमच्या दोगांयचे विचार आनी दृश्टिकोन वेगळे आसात. हाचेर फक्त इल्ली चर्चा जावं येता. जरूर जावं न्ही. तातूंत वायटपण धरपाचें कांयच ना. फक्त म्हजें म्हणणें तुका समजावन दिवपाचो यत्न करता हांव. रावात, तो उदकाचो ग्लास म्हजे कडेन दियात. सांगात, तुमी कितें सांगूंक सोदतात तें? जर तुमी गैर मानचे नात जाल्यार हांव तुमच्या कुशीक आड पडूं? हें कितें? तुमी तुमी म्हजे पासून पयस, सामके कुशीक पयस सरले मूं. भिवू नाकात आं तुमी, नाजाल्यार हांव समजतली तुमी म्हाका भितात म्हूण. ना ना, हांव भिवंक ना. तुजे खातीर हांव जागो करतालो न्हय. देवयानी, हांवें सांगिल्लें न्हय, हांव निमण्या समाधाना खातीर घरा आयलां. फाटले फावट गेल्लो तेन्ना कोणाक सांगनासतना गेल्लो. पूण तुका लेगीत सांगनासतना वचप ही म्हजी व्हडली चूक. हेरा बद्दल ह्या समयाक हांव कांयच चिंतिना. पूण तुजे बद्दल जें म्हजें कर्तव्य आसा तें म्हाका पुरें करचेंच पडटलें. हाचो अर्थ तुमी आनी एक फावट परत वचपा खातीर आयल्यात? ती गजाल हांवें कोणाकूच सांगूंक ना. कारण तशें करप म्हळ्यार निश्ठूरपण जातलें. निश्ठूरपण थारतले हे खातीर ओगीच रावतले? म्हाका सांगात, कसलें समाधान जाय तुमकां? हांव ज्या रस्त्यान चलत आयलां तो आतां त्यागूंक शकना. पूण तुजे पासून हांव मुक्त जावपाक सोदतां. तुकाय हांव मुक्तताय दिवपाक सोदतां. म्हजी परिस्थिती समजून घेवन तूं मानून घेतली अशी आशा म्हाका आसा. फाटले फावट जेन्ना तुमी गेल्ले तेन्नाय तुमी मुक्त जावनूच गेल्ले न्हय? मागीर परतो परतो हो मुक्तीचो प्रश्न कित्याक आसत? हांव आमच्या भितरल्या सहमतीन वचपाक सोदतां. अशा तरेन मुक्ती सोदपाक कांयच अर्थ ना. मुक्ती तुमचे खातीर जितली सहज आनी सोपी आसा तितली म्हजे खातीर ना. तुमचो आनी म्हजो मार्ग एक ना. आमच्या दोगांचे मार्ग वेगवेगळे वटेन वचपी जावन आसात. देवयानी, तुम्ही मोक्षाच्या सपनांनी मग्न जावन आसात आनी हांव ह्या संसार सांगरांत हात पाय मारीत आसा. तुम्ही घर सोडूंक शकतात. आनी लक्षात येवं दी तुमच्या, ह्या घरा भायर हांव कांयच चिंतूंक शकना. देवाचेर विश्वास दवर देवयानी. ताकाच सोद. तोच फुडली वाट दाखयतलो. लोक म्हणटात बरे वायट सगळे देवानूच दिला. तुमकां ताणें बरी बुद्ध दिली, ज्ञान दिलें, पूण म्हाका दिवना. देवा, हांव भोग विलासी जगातूच उरली.
तुम्ही तुम्ही खूप आधी ह्या सगळ्यातल्यान वयर सुटून पयस गेले. तुम्ही सुखात आसात. तुमकां परमानंदाचो लाव जाला. देवयानी, हांव दुख्खान लडबडल्या. हांवें खंयचे अशें पाप केले जाका लागून देवान म्हजे बाबतीत इतलो अविचार केलो आनी तुमकां सुखान दवरले. शांत 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 जा देवयानी, शांत जा. देवाचेर राग करून तू ताचे वांछेची परीक्षा घेवंक शकना. तुम्ही तुमच्या देवाक विचारात. घरदार सोडून आणि घरच्यांक सोडून ताका सोदीत भोंवपाचें एकूच कार्य आसा जाल्यार म्हज्या सारक्या लोकांक ताणें कित्याकूच जन्माक घाले. कित्याकूच आमचे भितर माया भोग वासरा घालून आमकां निर्माण केले. देवयानी, कोणाक दुसऱ्याच्या तालार नाचपी पावली कित्याक केली. देवयानी, देवयानी आयकय तरी तू गेली कित्याक हांगच्यान. देवयानी, देवयानी. देवयानी, देवयानी, दार उघड. देवयानी, इतलो वेळ मेरेन तू भितर कितें करता? देवयानी, दार काड. आई आई म्हाका भिरांत दिसता गे. पारू, धीर धर. देवयानी, ए देवयानी, दार उघड ग. कितें जालें देवी? तू रडटा कित्याक? आ? हे कितें? रातयात तुजी सगळी नुरा इतली धवी कशी पडली तर? देवयानी, अरे अरे देवयानी पडटा. धरात धरात ताका. सवकास हा. पारूल, बाबा कापूया गो. रामचरणाक आपय. बाबा बाबा बेगीन येयात. देवयानी कितें जाला पळयात. आई आई हांगाच सारकी न्हिदवया तिका. थंय उदक आसा, हाडटा हांव. हिका धरात हा. अरे अरे हांगा एक चिटूय आसा. कितें जालें देवयानीक? शाबुदीन नासली ती वदळ. आता इल्ली शुद्धी राहिल्या. ही चीट हांगा मेळ्या आनी माधव चरण हांगा दिसना. कितें आसा काय ते चिटीन? ह्या सकाळच्या वेळार इतली धावपळ कसली? कितें जालां? कोणाक बरें बी ना काय कितें? कितें गे आई? वयनी, जाला तरी कितें हांगा? रामचरण, बाबा, रामचरण, ही चीट वाच पळोवया. सगळें कळटलें. देवयानी, तुवें देवाक विचारपा संबंदान म्हणिल्लें. फुडें उलोवपाक म्हाका संदूच मेळूंक ना. पूण संद मेळिल्ली जाल्यार हांव तुज्या प्रस्नाची जाप दिवपाक शकचो नाशिल्लो. तुज्या प्रस्नाची जाप म्हजे कडेन ना. दिशिल्लें म्हज्या साधनेन म्हाका सिद्धी प्राप्त जाल्या. पूण आतां दिसता तशें कांय जावना अजून. ताकाच लागून हांव परतो तुज्या पासून पयस वतां. सिद्धी मेळोवपाक, तुज्या प्रस्नाची जाप सोदपाक. हांव म्हजे वटेन तुका मुक्त करून वतां. तुज्या मनाक जें बरें दिसता तें तुवें करचें. म्हाका तूं दोशूय दिवंक शकता. हांव ख्यास्त भोगपाक तयार आसां. ती भोगीतूच हांव फुडें चलतलों. सुखांत राव. आशिर्वाद. माधव. आता काय उलोवपाचें उरलें ना. बाय देवयानी, तुज्या प्रार्थनात घडये हेच आसा. देवयानी,
निकतेच तुम्ही ऐकले जून 2015च्या नाटकाचे अखिल भारतीय कार्यावळीतले नभोनाट्य 2 तडी. मूळ आसामी नाटकाचो कोंकणी अणकार गजानन जोग हांणी केल्लो. हातूंत वांटो घेवपी कलाकार भवानी चरण, मिलिंद माटे, पारुल, निशिता सिनाय तळवडकार, निलिमा शीतल गायतोंडे, रामचरण अभिजीत एकावडे, चक्रवर्ती प्रेमानंद नाईक, देवयानी नेहा तेलंग आणि माधवचरण वर्धन कामत. 2 तळी हे नाटक आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर प्रस्तुत करपी आशिल्ले साईश देशपांडे.